मोगाळे भावा बहिणींनो, जेसू या अल्तरार एका ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकाल कोरोसू हजर आसा. ताचें हजरपण आमी सुमेस्तां बघून आसां. ताचो अणभव बघूंक आमकां जेसू ह्या सांजेर आपणे दिता. केदें वरतें देणें आमकां जेजून फावो केलां. जेजूच्या सांगतपणांत, ताच्या अणभवांत, ताच्या मोगान जियोवचें तसलें वरतें देणें आमकां फावो जाल्ल्या खातीर ताका आमी हर एकलीं काळजांत तावन अर्गां दिवया. जेजू सांगता हो करसूचो थोडो वेळ आमकां साव खऱ्या धादोसकायेचो, संतोशाचो, मोगाचो, शांतीचो आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद आनी बरसो. पवित्र येवकारिस्तांत ह्या अल्तरार कोरोसू हजराच्या म्हज्या जेजू, तुजें हजरपण म्हाका तूं दिताय देखून हांव तुका अर्गां दितां, तुका नमस्कार करतां, तुका प्रणिपात करतां. तुजो दैवीक अणभव सोडूंक हांव खुशी वरतां. मोगळा जेजू, तुज्या प्रगट जिणे वेळार तुजो अणभव जायत्यांनी जोडलो.
तुज्या मिसां वेळार तुका आपडलें तितलीं गूण जालीं, तुजे तावन सकत बाई सरली. तित सकत आज तुजे तावन बाई सरता आनी आमकां आज सक्कडांकी हांगा आयिल्ल्यान तूं आपडताय, गूण करताय, समाधान दिताय, संतोश दिताय. ह्या देणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. सुंकागार मातेवेच्या घरातून गेलोय, जाक्केवेच्या घरातून गेलोय, सिमांच्या घरातून गेलोय. जेजू आनी तांचे संगता हातून जेवलोय आनी ते सगळे परिवर्तन जाले. तूं फाटक्यांचो इस जालोय. तसलेंच म्हूण आमचें तें आसा. तुजे मुखार आमी सर फातकी आनी त्या देखून ह्या वेळार आमकां सक्कडांकी तूं गूण करताय मात न्ही, आमच्या फातकांत तूं आमकां सुटका दिताय, बरेपण दिताय. ह्या देणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. एम्मेसच्या डिसिपलांनी बिजूड जाल्ल्यांनी निरासपणान बुडलेल्यांनी तूं तांचे सांगता चलतना तुजो अणभव जोडलो आनीक तुजी वळख जाता आसतना म्हळें सोम्या आतां काळो जायतलो, आमचे सांगता तूं राव. ह्या संजेर मोगळा जेजू आमचीं बोगणां तिन्स जावन आसात. एका रितीन आमच्या जिणेंत बेजाराय, खाळोक, घुस्पड जायते आमकां भोगता. पूण आमी म्हणटा सोम्या आमच्या सांगता तूं राव, आमकां उसवाड दी, तुजें दैवीक बोळ दी. आमचें तें आसलो खाळोक तूं धांवडाय. बाबा भयणीनो, आमच्या काळजान संतोश आसा. त्या देखून थोडे उलया आमी म्हणया. तुमची जबाब आसा. आमी तुका वंदिता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू सर्गीच्या उंड्या, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची बुक निवारच्या, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू जिव्या उंड्या, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या देवानी सोडवंदरा, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या मोगा, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू दयाळ्याच्या सागोरा, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू रडतल्यांच्या भुसावणे, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या एकच भरवशा, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या थारोका, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू आमच्या बाचावे, पवित्र साक्रामेंतल्या जेजू रडतल्यांच्या भुसोंडरा, आमी जेजूक वंदया कित्याक ताचो अणभव आमी जोडून आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सवय आसो. जोम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो
तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वत्तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकलें सक्कळें हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, दर्या तडी गेल्लीं, न्हंय तडी गेल्लीं, पयलें दर्या तडीर खेळटात आनी उपरांत थोडे फावटी उदका देवया म्हूण जाता आनी तरणाटे आसल्यार उपेया म्हूण जाता. आनी उपेत आसतना जायते फावटी अवघड घडिल्लें आसा. ह्या विशयांत आमी पत्रांनी वाचलां, आमी समजल्या, आयकलां. भोवशा थोड्यांनी म्हणी दर्या तडीर अशें घडचें पळयलां. जर तर हें अवघड दर्यांत न्हंयेंत घडात तर थंय बुडसो मनीस व्यक्ती तो हात वयर उखलता, म्हळ्यार म्हाका बचाव करा. देखून मोरच्या रिस्केर आशिल्लो उदकान बुडसो मनीस निमाणे हात वयर करता खंय, म्हळ्यार म्हाका बचाव करा. आत्मा दिसतात सगळो बुडोवन येता. तडीर आशिल्ले, वेळेर आशिल्ले धांवतात, इश्ट आसूं बरो या उपेव गोत्ता आशिल्ले जावं बरो, उपेव नेणा आशिल्ले जावं बरो, ताका बचाव करून उठतात. जायते फावटी बचाव करूंक शकतात, पूण जायते फावटी बचाव तोय जायना. ताका उरोवंक गेल्लो तोय मनीस जायते फावटी बुडोवन मेल्ले, देवादीन जाल्ले आमी आयकलां. भावा भयणीनो, जेजू आज आमी आयकल्ल्या शुभ अत्यंत इश्टागती विशयांत उलयता. कसली इश्टागत? जेजूक आनी मनशांक इश्टागतीन सर करूंक जायना. मनशाची इश्टागत विस्वासपणाची. जायतीं जाणां जिणेभर ते विस्वास दवरतात, इश्टागतीन जियेतात. जायतीं जाणां मोदें इश्टागत सोडूंक पुरो विविध कारणां खातीर. इश्टागत तुटुल्ले संदर्भ आसात आमच्या जिवितांत. पूण जेजू आनीक मनशां मदली इश्टागत निरंतरी. ह्या देखून जेजू कितें म्हणटा, जो म्हजो उपादेश वो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. उपरांत जेजू म्हणटा, आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वत्तो मोग दुसरो ना. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वत्तो मोग दुसरो ना. उतरां सुडाळ आसात आनी जेजून कितें सांगलें, जेजून तें करून दाखयलें. कुर्सार आपणाचें बलिदान मनशा कुळा खातीर जेजून भेटयलें आनी आपल्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें वारयलो. भावा भयणीनो, हाच्या की वत्तो मोग दुसरो आसाय, हाच्या गुंडाळ्याची इश्टागत दुसरी आसाय. जेजून आमकां कितें केलें देखून जेजू म्हणटा, त्या मोगान, त्या इश्टागतीन
त्या विस्वासपणान तुमी जिये जाय. त्या दाळ तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. जेजू म्हणटा तुमकां साकर म्हूण आपयना, तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. तुमी म्हजेच इश्टागत जेजूची. तशी आमी जेजूचींच आनी त्या देखून जेजूच्या इश्टागतीन भावा भयणीनो आमी सगळ्यांनी जियेत जाय. तशें इश्टागत ह्या संजेर आमी इतलीं जाणां बगूंक आयल्या. ती आमकां जाय, तो आमकां अणभव जाय. जेजूच्या इश्टागतीन जियेल्लीं ते सगळीं निरंतरी ताचें सांगातपण सोदतात, ताची इश्टागत सोदतात. आनी तें बरेंपण जेजू आमचो इश्ट आमकां दिता. ताका आमी अर्गां दिवया, आमी संतोश पावया. दिंबी घालया आनी आमची मागणी गरजो तेसावां आमी सोम्या मुखार आतां दवरया. प्रत्येक मागया आमी आमच्या बागेवन पाप सेवा फ्रांसिसा खातीर. ताणें आख्खी पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक ताका बोड गटाय पवित्र आत्म्याचें देणें आमी मागया. मागया आमी संवसारांत समाधान येवच्या पसत, सवास्काय येवच्या पसत, मनशांनी एकामेकाक गौरव दिवच्या पसत, एकामेका गरजां पावच्या पसत आमी मागया. मागया आमी कातोलीक पवित्र सभेंत पयस गेल्ल्या पसत कोण जेजूच्या मोगातावन इश्टागतीतावन अणभोगतावन पयस आसात तांणी कातोलीक पयस सभे फाटी येवंक जेजूचो मोग जेजू इश्टागत तांणी नियाळूंक तांकां कृपा आनी बोड सोमी जेजू दिवन दी म्हण आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमचीं कुटुंबां जेजूच्या मोगान जिवोवचीं जावं दीत, एकामेकाक आदार दिवचीं जावं दीत, जेजूचो अणभव जोडचीं जावं दीत म्हण आमी मागया. मागया आमी निराशपणान बुडलेल्यां खातीर, जिवितांत अर्थ मेळनातल्यां खातीर तांकांय जेजू आपडून दी, तांकां गूण करून दी, तांच्या जिविताक खरो अर्थ येवन दी म्हूण आमी मागया. मागया आमचेच खातीर हांगासर दिंबेर पडिल्ली आमी आमकांय जायते समस्या आसात. आमकां जायते फावटी जिणी निराशपणान बुडलेली बी बगता, मतीक समाधान मेळना. आमकांय जेजू आश्वादन बरोवन दी, आमच्या मतीक समाधान मेळोवन दी, संतोष मेळोवन दी, सवस्काय मेळोवन दी आमी मागया. कोणे आमचे कडेन मागोवन सांगलां तांचो सगळ्यांचो उडास करया. तांकां सोमयाच्या पांयां ताळे आमी भेटोवन दिवया. बाबा भयणीनो, थोडो वेळ जेजूचो अणभव आमी जोडलो. संतोश आमच्या काळजांत आसा, समाधान आमकां सगळ्यांक मेळना. त्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया आनीक ताका मान कर. ताच्या बेसांवां आयतीं सावन येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. No,
प्रार्थूया. ये देवा विची सक्रमेंटाकाल ज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला, तुज्या सोडणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. सदांच तुजी इश्टागत बगून तुज्या मोगान जिवंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना.